बाबासाहेब आंबेडकर हांचो महापरिनिर्वाह दीस मनयलो। या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुख्य सोयरे म्हूण हजर आसले। गोय सरकार सातत्यान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी मांडून दवरिल्ल्या आदर्शाक पाळो दिवन अंत्योदय तत्वाचेर यत्न करता, अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। आयकात। प्रत्येकाक तांचो हक्क मेळचो आणि अंत्योदय तत्वाचेर आमी सगळी सरकारी योजना सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवच्यो म्हणून सातत्यात समाज कल्याण खातें वावरीत आसा। गेली कितलीशींच वर्सां समाज कल्याण खातें वावुरता आसतनाय बी अजूनय केन्ना तरी दिसता की अजूनय थोडे जाण वंचित लोक उरल्या, समाजातले आसतले किंवा जांकां आमी अंत्योदय धारेचेर चलपी लोक आसतले हे अजूनय उरल्या। बट त्या निमित्तान निदान म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जन्मदिनाच्या निमित्तान किंवा त्यांच्या पुण्यतिथी दिनाच्या निमित्तान आमी सगळे जाण एकत्र हांगा जमल्या उपरांत विविध योजना ज्यो लोकां खातीर कार्यरत आसा किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांच्यांनी जी घटना बरयली, ज्या घटनेन जांकां अधिकार दिवपाचेर तांच्यांनी बरयले आणि घटनेच्या निमित्तान सगळ्याक अधिकार मेळपाक जाय हाची जागृती करपाची लोकांच्या मदीं तांच्यांनी जे थारयले आणि सातत्यात ताच्या खातीर गेली कितलीशींच वर्सां भारतीय राज्य घटनेच्या अनुसार अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यांक न्याय मेळपाचो, न्याय हक्का खातीर आमी सगळे जाण सातत्यात काम करता। सध्या राज्यात आंबेडकर भवनाची रचना जातली। फुडल्या वर्सा मेरेन बुन्यादी फातर घालपाची आस्त मुख्यमंत्र्यान उक्तायली। सातत्यात प्रत्येक फावटी डिमांड ज्या समाजातल्या लोकांची येता ती गोंयांत आंबेडकर भवन जावचें। म्हणजे हांव फाटल्या म्हज्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात ह्या समितीचे सगळे लोक म्हणजे पयलीं मुख्यमंत्री आसतना मेळटाले आनी आतांय मेळटा। मदीं थोडोसो प्रॉब्लेम जो जालो आमकां, आमी खरें म्हटल्यार जागाय फायनलायज केल्ली पण आमचे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हाच्या खातीर ती जागा थोडीशी न मेळ्ळ्या कारणान थोडोसो उशीर जालो। पण आता आमचे जे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेतल्या, हावजिंग बोर्डा कडल्यान जागाय तेंच्यांनी फायनलायज केल्या आणि म्हाका दिसता तेंच्यांनी पेमेंटूय ऑलरेडी करपाक घेतला। त्या खातीर जागा थोड्याच दिसांनी ही आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या नावार करपाचो प्रोसेस तेंच्यांनी चालू केला। म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आपल्या कडेन आयल्या उपरांत तांच्यांनी पिंक फेस्टिवलाचें आयोजन केलां। आपल्या खात्याक योग्य न्याय कसो दिवप आणि लोकांक ताचो फायदो कशा पद्दतीन दिवप हे काम बाब सुभाष फळदेसाय सातत्यात करता आणि म्हाका दिसता फुडल्या वर्साच्या पयलीं त्या निमित्तान आमी फावंडेशन स्टोन आंबेडकर भवनाचो घालपाक शकतले अशी हांव आशा व्यक्त करता। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।